दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. हॅलो, देव बरो दीस दिवन तुमकां समेजता. देवाचे कृपेन परतून आमकां सांगाता हाडला दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे. आमी संवसाराच्या खंयच्या पंथार, खंयच्या घरांत, खंयच्या जाग्यार आमी आसल्यार स्वामी जेजू आमकां आत्म्यान एक करता. आमी सांगाता मेळोन हो वेळ देवाच्या हाजरपणांत आमी खर्चिया आनी देवाची विस्नार आशिर्वाद आमी जोड घेवया. कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदांच लाभसो. तो तुकूंक जायना, मेजूंक जायना, वर्णूंक न्हय जावचो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदांच लाभसो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदांच लाभसो. तो तुकूंक जायना, मेजूंक जायना, वर्णूंक न्हय जावचो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदांच लाभसो. कितलो अपरिमीत देवाचो मोग तो आमकां सदांच लाभसो. वैभव मंगळा सर्गींचे बापा, तुजो मोग अपरिमीत, सागोरा बरी विस्तार आमच्यान तो वर्णूंक सयत असाध्य. तरी बापा तुजो मोग, तुजी दया, तुजी काकूत निरंतरी आमचे थंय वाळून येता. आज दिव्यवाणी लायव्ह ह्या मागण्याच्या कार्यक्रमाद्वारे तुजे आशिर्वाद आमकां हर एकल्यांकी प्रत्येक रितीन, विशिश्ट रितीन, विशेष रितीन फावो जावं दी. तुज्या भुरग्यांचेर तांच्या गरजां प्रमाणे आशिर्वाद घाल आनी हो मागण्याचो वेळ आमी करसूचो, तुका मानवचो तो जावं दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचेय सवे आसो. सांजुवा प्रमाणे समिया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोमिया. जुवांव वांजेल आवस्वर स काडा 30 वळींतावन 35 वळ पर्यंत आतां आमी सांगता वाचया. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 6 वर्सेस 30 to 35. जेजून तांकां जाप दिली, देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानी जाय, हीच ताका मानता ती करनी. ते ताका म्हणाले, तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सत मानिशें. तूं कसली खुणां करून दाखयताय, कसली करनी तूं करताय. ताणें तांकां सर्गार थावन उंडो खावंक दिलो म्हूण पवित्र पुस्तकी सांगलेल्या प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी आरण्यांत मान्ना केलें न्हय. जेजून तांकां जाप दिली, सतच हांव तुमकां सांगता, सर्गींचो उंडो मोइजेन तुमकां दिवंक ना. बगार खरो सर्गींचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गीन थावन देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो. ताणी म्हळें, सैबा हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां सांगलें, हांवूच तो सर्गीन थावन देंवन आयलोलो उंडो. जो कोण म्हाका सत मानता तो केदींच तान येवचो ना, आनी जो कोण म्हजे सरशी येता तो केदींच भुकेवचो ना. देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता. शुभ वार्ता वाचून मोगसूं पातकां आमची वाडो भावार्थ आमचो. पुनर्जिवान जेजू क्रिस्त थंय भोव मोगाचें न्हू. स्वामी जेजू आपल्या शिसां सांगता, युक्रिस्त घडोवंक व्हडा आतुरायेन आसलो. कित्याक देव आमच्या सांगता आसा तर तो 3 रुपार आमच्या सांगता तो आसता. देवाच्या उतरान, त्या दैवीक उंड्यान आनी स्पिरितान. उतर, उंडो आनी स्पिरीत ह्या 3 रुपार देव आमच्या सांगता आसा. जेजू आमच्या सांगता आसा ताच्या उतरान, ताणें घडलेल्या त्या येवक्रिस्तांतय त्या दैवीक उंड्यान आनी ताणें आमकां धाडलेल्या त्या पवित्र आत्म्यान. देखून आमी वाचता जुवांच्या वांजेलान 13व्या वस्वरान पयल्या वळींतावन. गॉस्पल ऑफ सेंट जॉन चॅप्टर 13 वर्स 1 ऑनवर्ड्स. पास्क परबे आदीं जेजू हो संवसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हूण जाणा आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें मोग केलो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें सांजेचें जेवण चलतलें.
म्हाका न्हू जुवांसो वांजेल आमी आपूर बहन वासिचे ती दिवन आमी वासिचे आनी तें वाचता आसतना आमकां कळटा हेरां वांजेलिस्तांनी म्हणजे मातेव मार्क आनी लुकान विवरिशिल्ल्या बरी सोमिया जेजूच्या निमाणे जेवणा वेळार जेजून उंडो मोडलो आनी ताका रोस आपल्या शिसा मदें वांटलो ह्या पास्काच्या जेवणा विशयांत तो उल्लेख करिना जुवांच्या वांजेलांत जेजून उंडो मोडन आनी दाका रोस वांटून येवक्रिस्त घडलेलें घडितच ना ताच्या बदलाक तो एक दुसऱ्याच रितीन जेजून घडलेल्या येवक्रिस्ताक अर्थ दिता ह्या दिसांनी आमकां जायतो वेळ आसा पवित्र पुस्तक वाचूंक देखून आमी जुवांचो वांजेल 6 अवस्वरांतान वाचया 6 अवस्वरांतान 13 अवस्वरा पर्यंत या ताजे उपरांत सयत जुवांव जेजूच्या येवक्रिस्ता विशयान बरें करून तो विवरशिता हाका तो एक प्रस्ताव म्हणल्या बरी तो जुवांच्या वांजेलान 6 अवस्वरांत जेजून केल्ल्या त्या वर्त्या आश्चर्या विशयांत उलयता जुवांच्या वांजेलान 6 अवस्वरांत जेजू 5 उंड्या आनी 2 मासल्यांनी 5,000 लोकांक तो वाडटा आनी थंयसर ते अजाप करच्या वेळार जेजून फिलिपा कडेन सांगची ती उतरां भोव अपुर्वेची जेजू लोकांच्या जम्याक पळयता आनी थंयसर सांज जावन आसली सांज म्हळ्यार आमच्या जिविताची सांज जावंक साध्य आसा म्हणजे आमच्या जिविताचो अखेर जावन आयलो ह्या आमच्या जिवितांत व्हड कश्ट संकश्ट आयले ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाचे खर्ग आमच्या जिवितांत आयले म्हळ्यार एका तराची सांज आमच्या जिवितांत जावन आयली तस जाल्या वेळार जेजू वर्ती अजापां विजमितां करून आमच्या सांगाता तो सदांच आसा म्हणून तो रुजू करता तो फिलिपा म्हणटा हांगासर आसल्या सकट लोकांक आमी खंयतान जेवण हाडचें जेजूस आपल्या शिसांक विचारता हाचो अर्थ शिसांक पारखुंच्या खातीर फिलीप तरी तक्षण म्हणटा 200 देनाराचे उंडे हाडल्यार इतल्या लोकांक पावचे ना त्या काळार दादल्या मनशां मात्र लेख घालतले 5,000 जण म्हळ्यार 5,000 दादले स्त्रियो 5,000 आनी भुरगीं म्हळ्यार आनी प्रायवंत आनी दुसरी म्हळ्यार लगभग 15-20,000 लोक आसले इतल्या लोकांक खंयतान जेवण हाडचें पूण आमी जाणा उपरांत देदना जेजून उंडो मोडून लोकां वांटल्या वेळार देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन उंडो मोडून आनी ती मासली वांटल्या वेळार सक्कड लोकांनी जादोशी जेवच्या परतें आसा जाल्यार मात न्ही 12 धालीं भरून काडलीं आनी आमी जाणा 12 धालीं म्हळ्यार शिसांक स्पश्ट केलें जर तर तुमी देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन उंडो मोडतात देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन दाका रोस वांटतात देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवन बरें करणे करतात तुमच्या जिवितांत कांयच उणें पडचें ना जे कितें बरें काम करून तुमी सुरू केलां देवच तें तो पंथा पावयतलो म्हणलें जेजून तांकां दाखोवच्या खातीर तसलें एक अजाप केलें 12 धालीं भरून तांणी काडलीं आनी तितल्यार लोक सगळो विजमी जालो कशें अदें व्हडलें अजाप जालें गी म्हणून आनी देखून उपरांत लोक सगळो धांवन आयलो जेजूक राय करच्या खातीर जेजू तरी तांच्या मदतान तो सुकोन काण घेता पूण दुसऱ्या दिसा जेजू सिनगॉगाक येता सिनगॉग जावन आसा जागो देवाचें उतर परगट करचें थंयसर लोक जेजूक सोदून येता कित्याक आदल्या दिसा तांणी अजापां पळयलीं विजमितां पळयलीं पोट भरून जेवंक खावंक मेळ्ळें देखून तांकां स्पश्ट करता लोकांक तुमी म्हाका सोदून आयल्यात कित्याक तुमकां पोट भरून जेवंक मेळ्ळें म्हणून पूण उडास दवरा नाश जातल्या खाणा खातीर तुमी जियेनाकात बगार सस्नाक भाळच्या त्या दैवीक जेवणा खातीर तुमी आत्रेगा आनी हें कितें जेजू विवर्सूंक सुरू करता जेजू तांकां एका विशेश वातावरणांत परिसरांत तो दवरता म्हणजे तांच्या मतींत तांच्या काळजांत तांच्या आत्म्यान आनी तें जावन आसा पास्क परबेचें वातावरण पास्क परब लगींच आसली पूण पास्क परबे वेळार तांणी उडास करचो तांचे पुर्वज इजिप्तांत गुलाम आसले ते बसयल्या गांवाक सुडकेच्या गांवाक स्वातंत्र्य गांवाक वचून पावतात ताका म्हणटात पास्क पास ओवर उतरवणी तांची उतरवणी जाल्ली शेळयेक मान ताचे रगत शेळयेचें रगत तांच्या घराच्या दारवाटाचेर बागलाचेर शिंपडायल्या वेळार आनी त्या पास्क परबे वेळार देवान तांकां गुलामपणांतली सुटका लाभयली आनी बसयल्या गांवाक सुरक्षीत आपोवन व्हेलें आनी आपोवन व्हरता आसतना वाटेर तांबडो दर्यो तांकां देवान विंगड केलो सुख्या धरणीर म्हणल्यार बरी दर्याच्या त्या थळार सुख्या धरणीर तांणी पयण करीशें केलें म्हणजे केदें व्हर तें अजाप आनी ताच्या उपरांत 40 वर्सां
ते पॉईंट करतात सदां दीस आनी रात तांच्या पांयाचे खाती जरले नात, या तांची वस्त्रां पिंजली नात, तांच्या बदला तांकां खावंक जेवंक कांयच उणें पडलें ना, तांणी काम करचें पडोना. तांणी काम करनातल्यार तांकां सकाळीं उठता आसतना जाय पुरतें खावंक जेवंक मारना सरकार येवन पडटलें तांच्या दारा बागलारच आसतलें. चड सोलोन वचचें म्हण सयतना तांकां उदक जाय जाल्या वेळार खडप, तांच्या घरा लागीं खडप आसलें, खडपांत थावन उदक वळाशें केलें देवान. पळय केदो व्हरतो देव. आनी जेजू ह्या विशयान सांगता आसतना लोक सांगूंक लागलो, मोयशेन आमकां तें दिलें, मान्ना दिलें, त्या खडपांतलें उदक दिलें, आतां तूं आमकां कसलीं खुणाक दाखयताय. आतां म्हाका न्हू जेजू त्या फाटल्या पास्कांतावन नवें पास्क तो आतां घडता, ताका लोकांक तो तयार करता. पयलीं तो म्हणटा उडास दवरा, उडास दवरा, मोयशेन तुमकां दिल्लें न्ही, मान्ना दिल्लें न्ही, उदक दिल्लें न्ही, म्हज्या सर्गींच्या बापान दिल्लें. आनी सर्गींचो देव बाप तुका सर्गीन तावन उंडो दितलो. हे मनीस तरी म्हाका न्हू संवसारी रितीन मात्र चिंतात. देखून ते तक्षण म्हणटात आमकां तो उंडो दी. कित्याक जर तर आमकां मान्ना मेळ्ळें, कडपातान उदक मेळ्ळें, आमकां बारीक कशी काम करीचें म्हणना, जाय पुरतें खावंक जेवंक मेळटा, ऑफिसाक वचचें म्हणना, खंयच्या खंयच्या देशा वचून काम करीचें म्हणून ना, कश्टांच्या जाग्यार वचचें म्हणून ना, ताच्या बदलाक आमी बांय कोटिचें म्हणना, तांणी बोरवेल कोंडून तांणी पंप घालीचें म्हणना, करंट करचें म्हणना, धर्माक बरें उदक मेळटा. त्या रितीन संवसारी रितीन ती चिंतात. पूण जेजू तितल्या तांकां म्हणटा हांवूच तो सर्गीन तावन देवन आयिल्लो, जिवो उंडो, सुको न्ही, मेल्लो न्ही, जिवाचो उंडो. जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो केदींच बुके येवचो ना, जो कोण म्हजे सरशी येता केदींच तो तान येवचो ना. जेजू जावन आसा जिवो उंडो. सवकास मोगाचें न्हू जेजू तांकां समजयता जिविताचो उंडो म्हळ्यार कितें, येवकरिस्त म्हळ्यार कितें म्हण तो समजयता. जेजू जावन आसा येवकरिस्त. जेजूक आमच्या जिवितांत सेवचेंच जावन आसा येवकरिस्त. आमचें जिवीत संपूर्ण तरान बदला जाय समिया जेजू थंय. आनी उपरांत जेजू तांकां तो म्हणटा म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो हांव सवांजेल 6 वर्सर 50 आनी 5 वोट. सोमी आज जेजूचेंच मांस आनी रगत म्हळ्यार कितें, सोमी जेजूस जावन आसा येवकरिस्त. ताका म्हज्या तुज्या जिवितांत हांवें तुवें सेवचें जावन आसा. अशें जू हांवच्या वांजेलांत आमकां येवकरिस्तचो बरो अर्थ मेळटा. वय 13व्या वस्वरांत आमी वाचता थंयसर जेजू येवकरिस्त घडच्या वेळार तो कितें करता, आपल्या शिसांचे पांय धुता. आनी जेजू आपल्या शिसांचे पांय धुता आसतना तांकां तें अजाप जालें, कित्याक कोणी कोणाचे पांय धुयनात. आमच्या कुडींत एक मेळो जागो म्हळ्यार आमचे पांय, कित्याक आमी सगळ्यांनीतल्यान चलोन वता. आतां जरी बरे शू आसात, पयलींच्या काळांत तितले बरे शू नासले, धूळ मेळ्ळें आनी शेण सयत पांयाक लागतलें. देखून कोणी भायर तावन घरा आयलो ताच्या पांयांत मेळ्ळें आसतलें. देखून ताणें भायर ताणेंच पांय धुयचे आसले. जर तर घरांत गुलाम आसले जाल्यार, पयलींच्या काळार गुलाम म्हणले आसले, सेवाकाचे की नीच ते जावन आसात, गुलामांनी ते तांचे पांय धुंचे आसले. या थोडे फावटी गुलाम करना धुवंक जायना जाल्यार तेच पांय धुतले, वा थोडे फावटी कोणाकी पांय धुवंक जायना, प्रायवंत पिडेस्त तांचे सेवाक धुतले. ह्या वडिलांचे पांय ल्हान धुतले, धाकटे धुतले. तरी जेजू सोमी, देवाचो पूत, मेस्त्री, शिकोवणदार, आनी ताणें पेंगटाक एक तुवालो बांदून आयदनांत उदक घेवन पांय धुवंक सुरू केलें म्हळ्यार आपोस्तलांक अजाप जालें, विजमी जालें, तांकां चिंतूंक सयत साध्य जावना. देखून सिमोन पेद्र म्हणटा सोमी तुवें म्हजे पांय धुवचे नाकात. पूण आतां जेजू स्पश्ट करता येवकरिस्त म्हळ्यार कितें घेवन. जेजू म्हणटा जर तर हांव तुजे पांय धुयना तुका म्हजे थंय कसलोच वांटो ना. पळय मोगाचें न्हू, येवकरिस्त म्हळ्यार पयलें जेजून म्हजे पांय धुयचे, म्हणजे जेजून म्हाका बक्षीसय, जेजून तुका बक्षीसय, तुजी पातकां बक्षीसय, तुज्या पातकांतलो मेकळो करीचय, तुका नितीवंत करीचय, तुका भगेवंत करीचय. जेजू थंय एक करचेसो पयले हंत, पयले मेट जावन आसा जेजून आमची पातकां बक्षूची. देखून थोड्यांनी म्हाका विचारचें आसा, जर तर हांवें पातकां केल्यात कुमसार जायनासतना हांवें कुमगार घेवयेत की, म्हाकाचें न्हू, दिसावन घेवयेत. देखून हरी एका मिसाच्या बलिदानाच्या सुरवेरच आमी हांव पातकी सांगून पातकांच्या बक्षांनी जोडून घेता. सो ह्या जेजू क्रिस्ताची सगळीं पातकां आमची बक्षतात. जर तर कुमसार जावंक एक अवकाश आसा, पाद्र्याक कुमसारांत बसला, खंडीत जावन आमी वचून एक कुमसार जायची.
जर तर जार जावंक अवकाश मेळो ना, मिसाच्या बलिदानात वांटो घेवंक अवकाश मेळ्ळा. जेजू आमची पातकां बक्षिता. जर तर आमी पातक रडल्या तर, म्हणजे हांवें पातक केल्ल्या वेळार कर्ण देवाची कृपा हांवें होगडायल्या म्हूण हांव जाणा जालो जाल्यार, आनी जेजूक हांवें उलोव केल्यार जेजू आपल्या आमोलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ करता. जुवांचें पयलें पत्र 1 वसर 7व्या वळीर तावन 9वी बोळ, ताचें आमोलीक रगत आमकां धुवन नितळ करता. आनी दुसरें मेट जावन आसा, आमी सोम्या जेजू थंय नवे व्यक्ती जायचे. जो कोण क्रिस्ता जेजू थंय जियेता तो एक संपूर्ण तरान एक नवो व्यक्ती जायचे. जेजूक जाणा जायचे, पवित्र पुस्तक वासी जाय, मागण्या मनीस जायचे, बऱ्या कुटुंबात जिवीत जिवन मनीस जायचे, एक सताचें उजवाडाचें जिवीत जिवन मनीस जायचे. आनी तिसरें जावन आसा, बरी करणी आमी करी जाय. जेजून आपल्या शिसांचे पांय धुले. देखून म्हाका हांव क्रिस्तांवांक भोव गरजेचें जावन आसा आमी बऱ्यो करण्यो करच्यो. ह्या दिसांनी पळया, कोरोना व्हायरसा वरवीं युरोप तशें अमेरिका विशेष रितीन प्रभावीत जाला. जायतो लोक थंयसर मेला, जायतो लोक पिडेस्त जाला. जाल्यार पळया, थंय तावन कितलेशे करोड रुपय भारत देशाक आनी दुबळ्या देशांक तांणी दान दिलें. कित्याक? क्रिस्तांवपण जावन आसा म्हाका दान दिवचें. क्रिस्तांवपण जावन आसा दुबळ्या धाकट्यांच्या गरजांनी पावचें. देखून पळया, अमेरिकांतावन युरोपांतावन तेत कश्टांत आसात, पूण भारत देशांत कितलेशे करोडांचे दान हांगासर आयलें. आनी आमी हेरांक दान करता. आमचे एसविडीचे बॉम्बेंत आसात, कितल्या दुबळ्या धाकट्यांक जेवण वांटात. तांदूळ, गोव, ते हें माण गांवांत आमचे फादर मिशनरी आसात, मुसोचो क्लासमेट फादर आसा, फादर रिचर्ड क्वॉटर्स. थंयसर त्या हळ्ळेच्या आदिवासींक जाय तितले तांदूळ या गोव या तांकां जाय आसले जें कितें दाळ जें कितें जाय आसलें सगळें दिवंक येतात. मोगाचें न्हू, दुबळ्या धाकट्यान पावच्यानच आमचें क्रिस्तांव जिवीत आसा. आनी आज सांत लुईस मारिया मॉन्टफोर्ट हाचो उडास आमी करता. ह्या एका वर्त्या सांताचो. हो 17व्या शतमानाच्या अकरेक 18व्या शतमानाच्या सुरवेर तो जियेल्लो फ्रांसान. एका सादा कुटुंबांत तो जियेल्लो. 18 जाणां भुरग्यां पैकी तो दुसरो, म्हळ्यार सबार भुरगीं ल्हान प्रायरस नेण्ट्या प्रायरस तीं सरलीं. हो दुसरो भुरगो वाडटा आसतना जायते ताका कश्ट आसले. आनी उपरांत पॅरिशांत तो शिकोवंक गेलो. शिकोवंक वेता आसतना गोणी वस्त्रां भिकारांची वस्त्रां न्हेसोवन म्हणल्या पर्यंत तो गेलो. कित्याक? जेजूचो ताका तितलो मोग. देखून जेजूच्या मोगान ताका दुर्बळ्यांचो मोग आयलो. आनी थंयसर तो शिकलो. शिकोवन जाल्या उपरांत यासाकी तरबेती तांणी जोडली. ताज्या उपरांत सगळ्यांनीतल्यान वचून सुवार्ता प्रकट करतलो. खंय गेल्यार दुर्बळ्या धाकट्यांचो मोग सबार जाग्यांनी इस्कालां ताणें ओपन केली दुबळ्या धाकट्यांच्या शिकपा खातीर. आनी दुर्बळ्या धाकट्यां खातीर इतल्या मोगान तो भरलोलो की एक दीस वाटेर ताणें पळयलें रस्त्या बगले पडून आसलो एकलो एक भिकारी, पूण तो कोडकार. त्या कोडकारा उखलून हाडून आयलो तो. थंयसर लागीं आसल्या एका ग्रेस्ताच्या घरा मुखार उबे रावन तांच्या दारार बोडोवन तो म्हणलो, वेगीन दार उक्तें करा, सोम्या जेजू कसो तुमच्या घरांत हांवें हाडलां. तो ग्रेस्त मनीस अजा पावलो खंय. कित्याक? हो फादर लुईस मारिया मॉन्टफोर्ट एका भिकाऱ्याक कोडकाराक उखलून तर म्हणटा, हांव तुमच्या घरांत जेजूक हाडून आयलां. म्हणजे दुबळ्या धाकट्यान थंय जेजूक ताणें पळयलें. पळय मोगाचें न्हू, येवकरिस्त म्हळ्यार दुबळ्या धाकट्यान थंय आमकां आसचो तो मोग. येवकरिस्त म्हळ्यार सोम्या थंय आमी नितळ जावचें, पवित्र जावचें, भाग्यवान जावचें. येवकरिस्त म्हळ्यार सोम्याकच आमी घेवचें. सोम्याचें मांस आनी रगत म्हळ्यार मोगाचें न्हू, पयलें जेजूचें उतर. कित्याक? जेजू म्हणटा, मनीस जियेता केवळ उंड्या वरवीं न्ही, बगार देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या हर एका उतराद्वारे. देखून त्या जुवांच्या वांजेलान 6व्या वसरांत 60 आनी 8 वळीर आमी आयकता जेजूनच आपल्या शिसांक एक सवाल विचारचें. कित्याक तें सवाल विचारलें? सबार जाण जेजूक सोडून गेले. कित्याक? जेजून म्हळें, म्हजें मांस खरें खाण, म्हजें रगत खरें पिवन म्हणटा आसतना सबार जाणांक तें स्कांदल जालें. जर तर हांव तुमकां म्हळें तर म्हजें मांस खाया, म्हजें रगत पिया म्हळ्यार तुमी कितें म्हणशात? तुमी अजा पावोंक आसात. कशें ह्या जिव्या मनशाचें मांस खावचें, कशें हाचें रगत पिवचें. तशेंच जुदेवांक आनी जायत्या लोकांक भोगलें. इतल्यार सक्कड लोक ताका सोण वेता आसतना जेजू आपल्या शिसां विचारता, तुमी म्हाका सोण वेतात गी? चिमाव पेद्रोन दिल्ली जाप उडासोरा. कितें म्हणटा तो? सोम्या, कोणा लागीं आमी वचों? तुज्या लागीं आसात उतरां सासण जिविताची. तुज्या लागीं आसात उतरां सासण जिविताची. मोगाचें न्हू, आमी थोडे फावटी केवळ संवसारी खाणा खातीर, संवसारी आस्त बदीका खातीरच जियेता. देखून जेजू म्हणटा 7 आनी 3 वळीर, जॉन चॅप्टर 6 वर्स 63, मनीस खंयच्याकच उपकारना, मनशाचें मांस रगत खंयच्याच उपकारना, पूण
पूण जीव दिवचे आत्म्यान. देवाच्या उतरान मोगाचे न्हू, देवाच्या आत्म्यान आमकां जीव दिवचो. देखून आमी ह्या संवसारांत आसतना मोगाचे न्हू ह्या 3 संगतीक आत्रे घेया. तें जावन आसा देवाचें उतर, आनी तो येवकरिस्त, आनी तिसरें जावन आसा तो स्पिरीट. कोरोना व्हायरसा वेळार आमकां घरा भितरच रावचें पडलां, आनी तो थोड्याच दिसांनी आमकां घरा भितर जावन भायर वचोंक आमकां सोडटीत जाल्यार भायर वचोंक आमकां जायते आपाय आसा. 12 जाणां थंय ती पिडा आसा. देखून आमी त्या पिडेस्तान जावन आमी पयस रावचें. आमकांच आमी बरें करून सुरक्षीत सांबाळचें. आमच्या कुटुंबाच्या मोगाच्या मनशांक आमी सुरक्षीत सांबाळचें. पूण असल्या वेळार मोगाचे न्हू आमचो वेळ आमी व्यर्थ करचो नाका. पवित्र पुस्तक आमी वाचया, देवाचें उतर आमी वाचया. तें गरज मोगाचें न्हू. गरज आमकां ही गरजी वचोंक जायना जावंक पळय ह्या दिसांनी. पूण उडा आसतना ही गरजेची चड गरज आमी पवित्र पुस्तक वाचची. येवकरिस्ताची गरज, सोमया थंय एकवटान जियोवची गरज, सोमयाच्या त्या स्पिरितान भरची गरज, आनी मोगाच्यान व्हडा बरवशान व्हडा पातयेन आमी जियोवचें. देव हें खर्ग सगळें आमच्या बऱ्याक पडाशें तो करतलो. देव तुम्हा समेस्त तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमी सांगाता मेळोन दोळे धांपून मागया. भोव मंगळा सर्गींच्या बापा, आमी तुका अर्घ आनी होगलाप दिता. तो आमच्या मदेगांत हजर जाताय उतरान, येवकरिस्तांत आनी पवित्र आत्म्यांत. तुजो आमी अनुभव जोडूंक आशेता. तुजें उतर आमी व्हडा मोगान आनी भक्तीपणान वाशीचें कर. आनी ह्या उतरांद्वारे येवकरिस्ताचो अनुभव, तुजे थंय एकवटाचो अनुभव आमी जायशें कर. आमचें पातक रडोन जिणी बदलूंक आमकां करपा दी. हेरांची सेवा करूंक आमकां करपा दी. जेजूक आमचे थंय स्विकार कर. जेजूक आमचें जिवीत समर्पण दिवंक आमकां फोव कर. पवित्र आत्म्याचो अनुभव आमकां फोव कर. हें दिव्या वाणी लायव्ह कार्यक्रम विक्षण करतल्या समेस्त तांचेर आशिर्वाद घाल. पिडेस्तांक गूण कर, कश्टतरांचे कश्ट हळू कर, गरजेवंताच्या गरजांत पाव, तांकां तुज्या मोगांत चलय. हें आमी मागता सुमया जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. गॉड ब्लेस यू. परतून आमी मेळया आनी एक फावटी दिव्यवाणी लायव्ह कार्यक्रमा मुखांतर. दिव्यवाणी.